Anticipatory bail filed by Pooja Sharma in the Honorable High Court has been granted. I feel at last justice has been administered to my client and she is out of the pangs. And what are the conditions, sir? Conditions are that she should give a personal bond of 50,000 rupees. She must attend to the investigation whenever called upon. Then she has to surrender her passport. She cannot go out of the country. And is there any direction to join investigation? Yes, there is a direction to join investigation on 22nd of July. पूजा शर्माक कोर्टान बेल दिला खरी, मात वांगडा काय निरीक्षणाय केल्यात. आसगाव घडणूक थळार जी मशिनरी आणि बाउन्सर घालपा फाटल्यान प्रॉपर्टीचो कोणाक फायदो जाव येता तोच आसपाची शक्यताय आसा. CRPCच्या 41A कलमा नोटीस काढून लेगीत क्रायम ब्रांच पूजा शर्माक अटक करपाक सोदताली. चौकशी यंत्रणेचो अशे तरेची वागणूक CRPCच्या 41A कलमाक धरून ना. घडणुके वेळार पूजा शर्माक गोंयांत वा लागसार आशिल्ल्याचे पुरावे ना. पूजा शर्माक 50,000 रुपयाचो बॉन्ड आणि पासपोर्ट सरेंडर करूक सांगून सशर्त जामीन दिला. 22 जुलयाक पूजा शर्माक चौकशी यंत्रणे मुखार हजर रावपाक सांगला. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.